नमस्कार. आदी लोकोत्सव 2026 25व्या ह्या आदी लोकोत्सवाचे सगळ्यात पहिली आदर्श युवक संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था हांच्या खातीर नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. गेली 25 वर्सां सातत्यान लोकसंस्कृती हेका एक व्यासपीठ मेळोवन दिता आसतना आमकां सगळ्या जाणांक आमी पळयता की ग्रामीण भागातल्या लोकांक एक स्वताचें व्यासपीठ, शेतकऱ्यांक आसतलें, युवकांक आसतलें, महिलांक आसतलें, लोकसंस्कृतीक आसतलें, हे सगळें बाब रमेश तवडकर हांच्या अध्यक्षते खातीर ते मेळोवन दिता. त्या खातीर तांच्याय खातीर नेटान एकदां ताळयो वाजयात. हे काम सोंपें न्ही. गेली 25 वर्सां सातत्यात काणकोण भागांतल्याच न्ही तर गोंया भागांतल्या पुराय कलाकारांक एका व्यासपीठाचेर हाडप आनी गोंय भागांतल्यान न्ही ह्या वर्सा तर आमी पळयता जम्मू काश्मीर पासून केरळा पर्यंत ह्या सगळी कडले वेगवेगळे कलाकार आयल्या. तांच्याय खातीर नेटान एकदां ताळयो वाजयात. ह्या व्यासपीठाचेर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, त्याच बरोबर आमचे आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, सगळे व्यासपीठाचेर आशिल्ले सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य आणि खासा करून हांगासर आयिल्ले आमचे ट्रायफेडचे माजी अध्यक्ष ते हांगासर आसात. तांच्या सगळ्या खातीर परत एकदा नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. मैं पूरे भारत भर से यहाँ जो लोग आए हैं, जो कलाकार आए हैं, उनके मनपूर्वक मैं गोवा सरकार की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. सही में आप लोगों ने यहाँ पे 3 दिन के लिए कला पेश की, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आपके हर एक स्टेट से जो कलाकार यहाँ आया है उनका सम्मान इस कार्यक्रम का आपने बढ़ाया है, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ. गेल्या सातत्यात 25 वर्सां हो लोक उत्सव ह्या माचयेर जाता आनी ह्या माचयेर जाता आसतना आमी पळयता हे फक्त एक कलेचें फेस्टिवल न्ही तर हे फेस्टिवल आसा प्रत्येक युवकाचे, प्रत्येक तरुणाचे, प्रत्येक युवतीचे, प्रत्येक शेतकऱ्याचे, प्रत्येक आदिवासी भावाचे. ज्या निमित्तात ह्या 3 दिसाच्या फेस्टिवलांतल्यान ताका वांटेकारी जावपाची संद ताका मेळटा. हातूंतल्यान ताका आपली कला दाखोवपा खातीर मेळटा, आपलो खेळ दाखोवपा खातीर मेळटा, आपले कौशल्य दाखोवपा खातीर मेळटा. आमी पळयता हांगासर आशिल्ले एक्झिबिशन हे कलेच्या बरोबरूच वेगवेगळे म्हणजे ते एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट आसूनी किंवा आमी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू आसूनी किंवा आमी तयार केल्ले खाद्य पदार्थ आसूनी, आमकां सगळ्या जाणांक हे सगळे म्हणजे चव आमकां ताची चव घेता आसतनाय बी ते पळोवपाक आनी विकत घेवपाची संद आमकां सगळ्या जाणांक मेळटा. म्हाका दिसता हे येदें व्हडलें व्यासपीठ आनी ह्या निमित्तात म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत येवपी सगळे लोक 3 दिसाच्या ह्या हितूंतल्यान वेगवेगळ्या निमित्तात लोक हांगासर येवन वता आनी खरोखरूच सगळ्या जाणांक आमच्या वेगवेगळ्या कलाकारांक, शेतकरी भावाक एक वेगळो वाव हांगासर सातत्यात मेळटा. ह्या वर्सा 150 वर्सां बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीच्या निमित्तात एक विशेष कार्यक्रम आमचे आदिवासी ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी आयोजित केलो आनी ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तात तांच्यांनी बिरसा मुंडाजी हांचो केल्लो स्टॅच्यू, बिरसा मुंडाचे विचार हे सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपाचो एक केल्लो प्रयत्न, हाज्याय खातीर हांव तांची तोखणाय करता. म्हणजे ज्या निमित्तात आमी पळयता की बिरसा मुंडांचे विचार आयच्या युवकांच्या मदीं वचप ही एक काळाची गरज आशिल्ली. ही लोकसंस्कृती आसतली किंवा स्वातंत्र्या खातीर तेंच्यांनी केल्लें योगदान, आपल्या ट्रायबल भावा खातीर जल जीवन आनी जमीन हे जल, जंगल आनी जमीन हे वांटोवपा खातीर तेणें केल्ले कश्ट हे तितकेच म्हत्वाचे आशिल्ले. आनी आयच्या तरणाट्यांक समजपा खातीर बिरसा मुंडाच्या ह्या जयंतीच्या निमित्तात आमी एक मोठो अवेरनेस होय तेंच्या मदीं घडोवन हाडलो. ही बी खरोखरूच तोखणायची गजाल आसा. ह्या लोक उत्सवाच्या निमित्तात आमी सगळ्या जाणांनी पळयता फोक डान्स आसतले, ट्रेडिशनल गेम्स आसतले, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आसतलो, मेडिसिनल हब आसतले किंवा इंडिजिनियस नॉलेज सेंटर्स ह्या निमित्तात हांगासर वेगवेगळे अशा पद्दतीचो आस्पाव सातत्यात हांगासर घडोवन हाडल्या. म्हाका दिसता की एक गेली 25 वर्सां म्हणजे डॉक्टर रमेश तवडकर हे आपल्या विजन आनी मिशन हातूंतल्यान काणकोण पुराय तालुक्याचो विकास कसो जावचो हे सातत्यात ते पळयता. आनी काणकोण तालुक्याचो विकास करता आसतना अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर ते करता. समाजांतल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावचो हो तांचो सदोदीत मंत्र आसा. आनी म्हणून तर मागीर समाजांतलो अडलेलो मनीस आसूनी, तो खंयच्याय जातीचो आसूनी, खंयच्याय धर्माचो आसूनी, खंयच्याय पंथाचो आसूनी, आमी सातत्यात जेन्ना अंत्योदय म्हणटा तेन्ना समाजांतलो मागासलेलो मनीस, मागीर तो आर्थीक मागासलेलो आसूनी किंवा तो ट्रायबल आसूनी, ओबीसी आसूनी, एससी आसूनी,
ह्या सगळ्यापर्यंत पावपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या विकसीत भारत 2047 ह्या संकल्पनेंतल्यान विकसीत गोवा 2037 ही संकल्पना राबयता आसतना एक सुद्दां मनीस फाटीं उरचो न्ही म्हणून आमचें सरकार कार्यरत आसा. आणि तीच गोष्ट फुडें व्हरता आसतना बाब रमेश तवडकर हे अंत्योदय म्हणजे समाजातलो शेवटचो घटक, सर्वोदय म्हणजे सगळे जाण आणि ग्रामोदय म्हणजे प्रत्येक गांव. आता ते उलयता आसतना जे सांगताले की काणकोणांतल्या प्रत्येक गांवापर्यंत लायट आसतली, उदक आसतलें किंवा सरकाराच्यो प्रत्येक योजना आसतल्यो, सगळ्यो पावोवपा खातीर आपल्या परीत जायतें काम म्हणजे सरकाराच्या वतीन आसतलें किंवा वैयक्तीक वतीन आसतलें किंवा तांच्या संस्थाच्या वतीन आसतलें किंवा आमच्या फाटल्यान आसतले पंच सरपंच जे बसलेले आसा हे तांच्या वतीन आसतलें. प्रत्येक योजना ही प्रत्येक मनशा पर्यंत पावोवपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसता. आनी हो कन्सेप्ट फुडें व्हरता आसतना तांच्यांनी जे दुसरें उतर म्हटलें तें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. तांच्यांनी म्हटलां की हांगासलो प्रत्येक तरणाटो हो सक्षम जावपाची गरज आसा, प्रत्येक तरणाटो आपल्या पांयार उबो रावपाची गरज आसा, प्रत्येक तरणाटो आमी ताका म्हणटा की ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट तर आसतलोच बट तो प्रॉब्लेम सॉल्वर जावचो ही अत्यंत गरजेची आसा. तो फक्त म्हणजे शिकलोच म्हणजे ताका नोकरी मेळटली अशी न्ही. जेन्ना तो स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग जातलो तेन्ना तो स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक शकतलो. आनी त्याच पद्दतीचो प्रयत्न ते स्वता ह्या लोक उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान करीत आसा. आमी पळयता की लोक उत्सव म्हटल्या उपरांत एकच फक्त हांगासर एखाद्या म्हणजे लोककला दाखोवपाचें व्यासपीठ न्ही. आनी म्हणून म्हटलां हांवें पॅरलली चलपी स्टेजींचेर त्या निमित्तान डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हाच्या वतींतल्यान जावपी यूथ एम्पावरमेंट आसतलो, वुमन एम्पावरमेंट आसतलो, हाच्या खातीर घडोवन हाडपी 3 दिसाचे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या निमित्तान काणकोणांतलो प्रत्येक तरणाट्याक आपूण कितें करचें हें एक विजन त्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान दिता. आपूण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तयार करतले आसत जाल्यार EDCच्या माध्यमांतल्यान आमच्या ADI ह्या सेंटरांतल्यान ताका हँड होल्डिंग कशें करप म्हणजे ताकाच ती ट्रेनिंग जी आसा पळय न्ही ही बिझनेस करपाची ट्रेनिंग ही कशी दिवप आनी ताका जाय आशिल्लो सेल्फ फायनान्स हो कशा पद्दतीन आमी EDCच्या वतींतल्यान 2% पासून 6% पर्यंत कशें दिवपाक शकता हाजेंय ट्रेनिंग फाटले 3 दीस ह्या EDCच्या ह्याय कार्यक्रमांतल्यान ते करता. आमी सातत्यान म्हणटा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न की आत्मनिर्भर भारत ते स्वयंपूर्ण गोंयांत करता आसतना ते गोंय स्वयंपूर्ण कशें जावचें आनी काणकोण स्वयंपूर्ण कशें जावचें हाज्या खातीर सातत्यान एक प्रयत्न तांचो ध्यास म्हणून ते सदोदीत चलयत आसा. आनी हे स्वयंपूर्ण करता आसतना एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो, हॉर्टिकल्चर आसतलो, PC कल्चर आसतलो, डेरी फार्मिंग आसतलो, हे वेगवेगळे कन्सेप्ट लोकां मदीं कशें व्हरचे हाज्या खातीर तांचो प्रयत्न हो सदोदीत सुरू आसा. म्हणून स्वयंपूर्ण मिशन घेवन ते फुडें वता आसतना स्वयंपूर्ण काणकोणांतल्यान आमी पळयता की फाटल्या जर 5 वर्सांचो टेन्युअर जर काडून पळयलो आसत जाल्यार आमी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसच्या बाबतींत काणकोणांत 1 नंबरचें काम केलां. शेतकऱ्यांचें शेतकऱ्यांचें मना पासून अभिनंदन करता. मागीर ती काकडी तयार करपाच्या बाबतींत आसूं न्ही, मिरची तयार करपाच्या बाबतींत आसूं न्ही, भेंडे तयार करपाच्या बाबतींत आसूं न्ही की तेंच्यांनी कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात डबल प्रोडक्शन करपाचें काम हे काणकोणांतल्या शेतकऱ्यांनी केलां. हांवें हें लागच्यान पळयलां. हो हॉर्टिकल्चराचो जेन्ना रिव्ह्यू घेता तेन्ना काणकोण भागांतले शेतकरी हे खरो अर्थात स्वयंपूर्ण जावपाक लागल्या. तांकां अजुनूय जो तेंको जाय मागीर म्हाज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसूं न्ही किंवा तो आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसूं न्ही, WRD डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसूं न्ही, ताका पुराय तेंको दिवपा खातीर आमची ही डिपार्टमेंटां म्हणजे आमी जाका म्हणटा की स्वयंपूर्ण नारो घेवन जो आमी फुडें वता तो स्वयंपूर्ण नारो एका अर्थात आनीक फुडें वचपा खातीर म्हणजे एके वाटेंतल्यान प्रोडक्शन आसतलें, दुसरे वाटेंतल्यान मार्केटींग आसतलें. आज कितलेशेच जाण आपले बारीक बारीक स्टॉल घेवन ह्या निमित्तान इट इज नॉट ओन्ली द एक्झिबिशन बट हो एके वाटेंतल्यान लोकांक एक्सपोजर दिवपाचो भाग आशिल्लो. ह्या निमित्तान की हय आमी केल्ले प्रोड्यूस लोक विकत घेवपाक शकता हें एक व्यासपीठ आशिल्लें, एक तांकां मार्केट आशिल्लें तें मेळोवन दिवपाचें काम आज बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी केलां. हांव खरोखरूच मना पासून तांची तोखणाय करता आनी गेलीं 25 वर्सां सातत्यान ते करीत आसा. आदर्श युवा संघ ह्या संस्थेच्या वतीन तांच्यांनी हांगासर बलराम हायस्कूल जें एस्टाब्लीश केलें जेका गोंयांतलें म्हाका दिसता एकमेव अशें हायस्कूल आसतलें जेका रेजिडेन्शियल फेसिलिटीज आसा. हांव ताची तोखणाय करता की ह्या पुराय भागांतल्या भुरग्यांक हांगासर रावन शिकपाची संद म्हणजे जे भुरगे कदाचित आपल्या घरांत रावल्ले आसत जाल्यार ते 10वी किंवा 12वी पासूय जावपाक शकनाशिल्ले ते आज टॉप क्लासांतल्यान पास जाता, ते डिस्टिंक्शनांतल्यान पास जाता आनी आपलें फर्दर एड्युकेशन घेवपा खातीर प्रोफेशनल कॉलेजींत वचपा खातीर ते लागलेले आसा. म्हणजेच आमी जाका म्हणटा
की नॉट ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बट द ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाक जाय. आमी विजन पळयता फुडल्या 25 वर्सांचें म्हणून सातत्यात सांगता आमी राजकारण जर करता आसत जाल्यार राजकारण आमी स्वता खातीर करिना, आमी समाजा खातीर करता. राजकारण करता आसतना आमी पळयता की समाजांतलो प्रत्येक भुरगो वो सक्षम जावचो, तो पांयार आपल्या उबो रावचो आनी ताका फक्त नोकरी दिवप हेंच एक माध्यम न्ही, तर ताका आपल्या पांयार उबो करता आसतना म्हणजे ताका एड्युकेशन कशा पद्दतीन दितले. आदर्श जे बलराम हायस्कूल जे आसा होच कन्सेप्ट फुडें घेवन तेंच्यांनी रेजिडेन्शियल स्कूल जे सुरू केले. त्या निमित्तान आज 10वी आनी 12वी ह्या लेवलचे टॉप क्लास भुरगे जे फुडें पास जावन फुडें वता तांचेय बी खरोखरूच हांव तोखणाय करता. आमच्या मदीं माजी केंद्रीय मंत्री बाब सुरेश प्रभुजी हांगासर आयल्या. तांच्या नेटान तुमी ताळयो वाजोवन स्वागत करात. तांच्यांनी आपल्या व्यासपीठाचेर बसून घेवचें. आदर्श युवा संघाच्या बरोबर तांच्यांनी करीत आसलेलें काम हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार खूब व्हड काम हें तांच्यांनी सातत्यात सुरू दवरलां. अश्यो नवीन नवीन संकल्पना मांडीत आमी सातत्यात जाका पळयता की वेगवेगळ्यो कामां ही आमी फुडें व्हरत आसा. आज हांव खरोखरूच म्हणजे काणकोणकारांक शुभेच्छा दिता ती नव्या डिस्ट्रिक्टा खातीर, कुशावती डिस्ट्रिक्टा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता. आमी ह्या निमित्तान म्हणटा की कुशावतीच्या निमित्तात अजुनूय बी म्हणजे आमची दारां काणकोणकारां खातीर उगडी जाल्यार तुमचो विकास हो आनीक मोठ्या प्रमाणात कुशावतीच्या माध्यमांतल्यान जातलो हेजी म्हाका खात्री आसा. हांव जेन्ना तिसरो डिस्ट्रिक्ट कुशावती ह्या नांवान डिक्लेअर केलो ताजें स्वागत म्हणजे काणकोण आसतलें, केपें आसतलें, सांगे आसतलें किंवा धारबांदोडा आसतलें ह्या चारूय तालुक्यांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात ताजें स्वागत केलां. आनी बाब रमेश तवडकर हे सांगताले त्या प्रमाणे आमी जेन्ना एखादो डिस्ट्रिक्ट जेन्ना म्हणटा तेन्ना तो डिस्ट्रिक्ट जो आसा हो थंयसरलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर, थंयसरलो ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी जेन्ना नव्या डिस्ट्रिक्टाची जेन्ना संकल्पना दवरता ताजो पुराय विचार करून ही संकल्पना आमी मांडटा. खंयचोय वगीत सरकार कार्यक्रम हातात घेयना म्हणून काही विरोध करता त्या विरोधकांक हांव सांगपाक सोदतां, अरे काणकोणकारांचो जेन्ना कुशावती डिस्ट्रिक्टात जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना वेगळे ताका कलेक्टरेट जातली, वेगळे SP ऑफिस जातली, इतकेंच न्ही तर सामान्य लोकां खातीर ताचो कितें फायदो जातलो. सामान्य लोकां खातीर जेन्ना आमी म्हणटा युवकांच्या खातीर आसतलो, महिलांच्या खातीर आसतलो, वेगळे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले, वेगळी मेडिकल कॉलेज आसतली, ह्यो गजाली ज्यो आसा सामान्य सामान्य मेळूंक शकता. वेगळे स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर जातले ज्या निमित्तान हांगासलो तरणाटो जो आसा ट्रेन जातलो. हांगासल्यो टुरिजमांतल्यो एक्टिविटी ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात आनीक फ्लरीश जातल्यो. आमचे रुरल डेव्हलपमेंट ऑफिस जेन्ना हे वेगळ्या जिल्ल्या खातीर पळयता आसतले, आमच्यो महिला भगिनी ज्यो ह्या RDA डिपार्टमेंटांतल्यान काम करतात तांच्या खातीर हो जिल्लो हो एक वेगळो जिल्लो आसतलो. आमी सातत्यात हे सगळें पळयता आसतना आमी म्हणटा किंवा तिसऱ्या जिल्ल्याच्या ऑफिसान फाल्यां सकाळी काणकोणांतलोच कोण तरी एखादो ऑफिसर व जिल्हा अधिकारी म्हणून बसूं शकता, एखादो जिल्हा अध्यक्ष म्हणूं शकता. येदी व्हडली संद ही काणकोणकारां खातीर अवेलेबल आसा हें तेंच्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. म्हणून तर म्हणटा आमी काणकोणच्या लोकांचो विकास हो समोर दवरून आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टांत काणकोणकारांक घातलेले आसा. विरोध करपाचो आहा तांकां विरोध सातत्यात करीत रावता. जेन्ना तिसरो डिस्ट्रिक्ट आमी म्हणटा ह्या तिसऱ्या डिस्ट्रिक्टा खातीर केंद्रांतल्यान म्हणजे ताचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक किंवा ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर 500 कोटीची डिमांड आमी जेन्ना सरकाराच्या मुखार दवरल्या तेन्ना हांगासल्यान काणकोण टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसाक जोडपी डिस्ट्रिक्ट नव्यान रोड जातलो आनी नवो एखादो रस्तो जावप आसत किंवा नवो एखादें हॉस्पिटल जावप, नवें एखादी मेडिकल कॉलेज जावप, नवें एखादें स्कील डेव्हलपमेंटाचें सेंटर जावप, नवें एखादें RDAचें डिपार्टमेंट ह्या डिस्ट्रिक्टा खातीर जावप. ही दारां कोणा खातीर उगडी जाता तर ही दारां उगडी खाता ह्या काणकोण तालुक्यांतल्या लोकां खातीर, ह्या काणकोण तालुक्यांतल्या आमच्या महिला भगिनी खातीर, युवक भगिनी खातीर. म्हणून तर आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टाचें केन्ना तरी नव्यान प्रेजेंटेशन काणकोणकारांक दिवपाचें जे बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी येवजिलां ताचें नव्यान प्रेजेंटेशन हे प्रत्येक काणकोणकाराक कळपाक जाय की आपल्याक नव्या डिस्ट्रिक्टाचो कितल्या मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जावपाक शकता. आनी सातत्यात लक्षात घेयात की पोन्न्या डिस्ट्रिक्टान आसच्या पेक्षा नव्या डिस्ट्रिक्टार वचप हे सदोदीत फायदेशीर आसता. त्या निमित्तान आमी म्हणटा की नव्या डिस्ट्रिक्टात घातल्या उपरांत तेज्यो आनिकूय नवीन संकल्पना ज्यो आसा वीच वील बी द एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट म्हणजे मोदीजीच्या संकल्पनेंतल्यान जे देशात 120 डिस्ट्रिक्ट आज जे फॉर्म जाल्या त्या एस्पिरंट डिस्ट्रिक्टात आमचो कुशावती डिस्ट्रिक्ट वतलो. आणि कुशावती ह्या नदीच्या काठाचेर असलेले हे चारय तालुके हे कुशावती प्रमाणे म्हणजे तेन्ना फ्लरीश असले त्याच्या पेक्षा चड मोठ्या प्रमाणात फ्लरीश जावपाची संकल्पना आमी लोकांच्या मुखार मांडल्या. आणि म्हणून तर म्हणजे ह्या पुराय ह्या नव्या डिस्ट्रिक्टा खातीर तुमकां शुभेच्छा दिता आसतना ह्या लोक उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान
हांव पयलीं उलयलां म्हाज्या उपरांत बऱ्याच जाणांचे सत्कार जावपाचे आसा म्हाका खबर आहा. ताजी दखल घेवन हांव ज्या ज्या म्हणजे फाटल्या 2 दिसांक वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कार जालेत, बट आयजूय बी खूब जाणांचे सत्कार म्हजे हस्ते जावपाचे आसा. हांव त्या सत्कार जेंचो करतलो तांकां इन एडवान्स शुभेच्छा दिता. तुम्ही करत असलेल्या सरकारी काम आसतलें किंवा तुम्ही करत असलेलें सामाजीक काम हे सातत्यात ते वाखवणेजोगी आसा. म्हणून तर आयच्या ह्या सुवातीचेर तुमकां सगळ्यांचो हांगासर फेलिसिटेशन करपाचें आसा. आयच्या ह्या दिसा हांव तुमकां खूब खूब शुभेच्छा भेटयतां आनी शुभेच्छा भेटयता आसतना तुमचें काम हे आनिकूय बी अशाच पद्दतीत हे फुडें चालू उरचें आनी तुमी तें चालू दवरतले हें हांव सांगतां. आयच्या ह्या लोक उत्सवाच्या निमित्तान काणकोणकारां खातीर म्हणजे सदोदीत आमी पळयता की काणकोणांतलो खंयचोच प्रोजेक्ट म्हज्या सरकारांत फाटीं उरूंक ना आनी उरलेल्या कार्यकाळात आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात मदत ही काणकोण तालुक्या खातीर जातले हे हांव निश्चितच एक तुमकां आश्वस्त करता की काणकोण तालुक्यात सरान येवजिल्ली तेंची स्वप्नां, सरान येवजीन पळयल्लें तेंचें विजन आनी काणकोणाच्या बाबतींत तेंच्यांनी ठरयल्लो एखादो मिशन वो फुडें व्हरपाची आमची संकल्पना आसा. आनी नक्कीच म्हाका खात्री आसा की विजन विकसीत गोवा 2037 हे साकार करता आसतना आमी पळयता की काणकोण तालुक्याचोय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात आमी विकास करपा खातीर खंयसरूच फाटीं फुडें पळोवचें ना. आमी विकास होय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जातलो हें हांव सांगतां. आनी ह्या आदी लोक उत्सव 2025 म्हणजे 25 वर्सां ताका पुराय जाता. हांव ताका शुभेच्छा भेटयता आसतना हेतून वांटेकारी जाल्ल्या सगळ्या कलाकारांक आनी समेस्त लोकांक हांव परत एकदां म्हणजे आमचे आदर्श युवा संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था या सगळ्यांचे आणि लोक उत्सव आयोजन समितीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की गेली सातत्यात तुम्ही 25 वर्सां अशा पद्धतीची पारंपारीक लोककला आसतली किंवा पारंपारीक ट्रेडिशनल व्यवसाय आसतले, एग्रीकल्चर व्यवसाय आसतले हे प्रमोट करता आसतना तुम्ही लोकांच्या मुखार दवरता. त्या खातीर खरोखरूच तुमची तोखणाय करीत ती थोडी परत एकदा सगळ्या जाणांनी नेटान तांच्या खातीर सगळ्या जाणांनी एकदा ताळयो मारच्यो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.